आज एक शुभ दीस हा आणि हांव पयले पांय पडला हिंगा देवळान गणपती टेम्पलान पयले न्यू वाडे टेम्पलान गेलो कित्याक इतलें महत्व आसा. आमी पुजा सुद्दां करतना पयले आमी श्री गणेशा म्हणून तेका पुजा करता ही आमी केन्ना विसरपाक जायना. आनी आज हो दीस तेका लागून मोठो दीस जावन आसा आनी तेका लागून आज हे कामूय आमी हांगा लॉन्च करता. हांगा अनेक काम जाल्ले आसा. पयलो रोड सारको रफ रोड आसलो, हॉट मिक्सिंग जायना आसलो. तो हॉट मिक्सिंग हांवें तेन्ना करून गेलो कांय वर्सां पयलीं 2-3 वर्सां पयलीं. इवन तो स्लोप सकल माटवें देंवता तो स्वता मशिनाचेर रावन हांवें तो करून घेतलेलो. ते उपरांत हिंगा सेफ्टी आमी पळयताले. सदां हे दोंगर कोसळटालो, बिल्डिंग हांगा आयला कशें सांबाळटलो तेकाय आमी स्टेप्स घेवन येतले. तुमी पळयलां तें कितें जाल्लें आसा तें कशें नेटींग घालून. आनी म्हाका दिसता देव हिंगा सांबाळटा. पयले म्हणल्यार हिंगा ल्हान देवूळ आयलें आनी तेका लागून देवच हांगा हें सांबाळटा. तें सगळें करतना तरी आसतना लोक हांगा इतले स्पिडीन येता. हो शॉर्टकट जावन आसा. एअरपोर्ट एवरीबडी प्रिफर्स टू गो दिस सायड. शॉर्टकट आसा म्हूण चड करून आमचे टॅक्सी भाव एक सेफ्टी मेजर म्हूण पयले एक टायम आमी टॅक्सी हे सायडी वचपाक बंद केल्ले. एक आमी मागीर रोड मातशें रुंदीकरण खंय जाता थिंगा केलें, हॉट मिक्सिंग केलें आनी कॅमेराय आमी लायले गार्बेज हाडून उडयता म्हूण. आनी मागीर आतां बॅरिकेड जे आमकां जाय आसले. आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू National Highway Authorities and I think Harish is here that ultimately we got it passed and they are starting the work. Amonkar starting the work जातितले बेगीन करचे at a cost of 66 lakhs and 32,000 I think. This particular barricading will be done. जे लोक कोण सगळो वचपाना की शॉर्टकट सगळे मारपाक सोदता. लायफानूय तशें जालां. शॉर्टकट मेळटा जाल्यार लोक घुसले सेफ्टी पळयनासतना. पूण दिस इज फॉर द सेफ्टी. अशे अनेक वस्त आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायत आसा. डेव्हलपमेंट वर्क्साचें जे काम घेतला पळय क्रॅश बॅरियर सो तोय एक विघ्न टायप हरपाचो काम तो. सो बरो दिसाक एक बरोसो काम इनॉग्रेट जाल्लो आहा. कारण 2-3दां हांगा एक्सिडेंट जाल्ले आसा. खूब स्लोप आसा. सो आमकां संवय जाल्ली आहा ती कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी अख्खे इंडियान